शिक्षण हे महान शस्त्र आसा हाचो बायलांनी विचार करचो। तेच बरोबर घरच्यां खातीर वेळ दिवपी बायलांनी आपल्या खातीरूय वेळ दिवचो असो उलो कारखाने आनी बाशप खात्याची निरीक्षक दोतोर स्नेहा गीते हांणी मारला। शिक्षा विजन दिवचला वतीन बायलां खातीर आयोजीत केला। अस्तुरी उत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत दोतोर गीते मुखेल सोयरी ह्या नात्यान उलयताली। दिवचलच्या हिराबाई हॉलांत जाल्ल्या ह्या उत्सवा वेळार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर उपस्थित आशिल्ले। ह्या उत्सवात वेगवेगळ्या मळार बरें काम केल्ल्या बायलांचो सन्मान केलो। आमच्या देशात पुढे वळपाक कोणूच बंद करपाचो शकतो ना। तुमच्या इतकी शक्ती आसा की तुम्ही कितें बदलू शकता, परतू शकता। तुमकां जाय जाल्यार कितें सक्सेसफुल करू शकता आणि कितें अनसक्सेसफुल करू शकता। सो त्यामुळे तुमची टॅलंट राईट डायरेक्शनात वचपाक आज खूप गरज आसा। तुमकां ह्या वर्साचे बीज वाक्य आसता, प्रत्येक दिवस साजरो करता। वर्ल्ड वुमन्स डे म्हणून, वर्ल्ड एल्डर्स डे म्हणून, नाजाल्यार आनी कितें वर्ल्ड डॉक्टर डे म्हणून अशें आमी एक एक दीस तेन्ना साजरे करतना एक बीज वाक्य आसता। आनी अंदूचें बीज वाक्य कितें आसता तर चूज टू चॅलेंज। खरं तर शिक्षणाचा एवढा मोठा रोल आहे ना आपल्या याच्यामध्ये समाजामध्ये की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, शिक्षण हे तुमचं शस्त्र आहे। कोणी बाकी काय घेऊन आलेलं असेल नसेल, समान आहे आणि शिक्षण हे तुम्हाला एक वाट देतं पुढे जाण्याची। ह्याच्याकडे काही नाही, तो सगळं करू शकतो फक्त शिक्षणाच्या आधारावर।